राज्यांत कोयराची समस्या ही दिसान दीस वाढत आसा। पंचायत तशेंच नगरपालिकेन कैद करून लेगीत लोक आपल्याक जाय थंयच कोयर उडयतात। एके वटेन दिवचल अर्बन बँकेच्या मुखेल कार्यालय वाठारात रस्त्याचेर उडयल्ली पिड्ड्यार भाजी कुसून थंय घाणी पातळ्यात। लोकांक सध्या नाक मुठीत धरून थंय यो वच करचें पडटा। सध्या दिवचल शहरातल्या बागायतदार बाजार या संस्थेच्या सामकिल्ल्या रस्त्याचेर एका कोणच्या व्हडा प्रमाणात पिड्ड्यार भाजी साचिल्ल्याचे दिसून येता। पावसाक लागून ही भाजी सध्या कुसून थंय घाणी पातळ्या। ह्या रस्त्यान यो वच करप्यांक सध्या नाक मुठीत धरून चलचें पडटा। हो कोयर कोणी आनी केन्ना उडयला ते कळपाक मार्ग ना, मात हो कोयर कुशिल्ल्यान थंय सध्या जळारां आवडल्यात। ह्या कोयराक लागून एखाद्या वेळार भिरांकूळ रोगराय पातळपाची शक्यताय आसा, तसो भंय लोक उक्तायतात। हो जो मेरेन पालिका कोयर उडोवपाचेर कडक कारवाय करिना तो मेरेन मेळत थंय कोयर उडोवपाचे प्रकार बंद जावचे नात अशें लोकांचें म्हणणें आसा। आतां पळोवचें पडटलें शार सामकें कोयर मुक्त करपा खातीर पालिका कसली खंयची पावलां उखलतात ते। तर उसगांव पंचायत क्षेत्रांत MRF कंपनी कडेन आशिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर उडयल्ल्यान पुराय वाठार दूषित जाला। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली ह्या वाठारांत CCTV कॅमेरा बसयतले अशी पोकी आश्वासनां पंचायत दीत आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें। ही कोयराची समस्या सुटावी करपा खातीर उसगांव पंचायत अपेशी थारल्या, देखून सरकाराच्या संबंधीत खात्यानाची दखल घेवन पंचायतीक नोटीस काडची अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या। आमी उसगांव हांगा आसा जे MRF फॅक्टरी कडेन जो जंक्शन आसा बायपास, एक उसगांव वचपाक तिस्कार वचपाक आनी एक बायपास आसा मोल्या वचपाक NH राष्ट्रीय महामार्गाचेर आमी आसा। जे जाग्यार हांगा कितलीशींच वर्सां जालीं हांगा लोक रस्त्या कुशीन कचरो उडयता मोठ्या प्रमाणात। हो क्षेत्र जो येता तो उसगांव हांगा येता, उसगांव पंचायती क्षेत्रांत येता। तेन्ना हे जे आसा हांगा जे उसगांव पंचायत क्षेत्रांत येता आनी आजून पर्यंत उसगांव पंचायत जी आसा ती हेजेर सोक्षमोक्ष लावपाक शकली ना। जो हांगा कचरो उडयता हेजे संदर्भात आमी कितले फावटी हांगा बातमी केल्यो आनी विचारले तांकां, ते आमी करता पूण आजून पर्यंत हांगा हे क्लिननेस काय जालें ना। तेन्ना उसगांव पंचायत जी आसा तांकां आमी सरपंचाक आमी कितले फावटी विचारले की सरपंच बदलत वयता पूण सरपंच आमी विचारीत आसा की हांगा तुमी कितें करता हेजेर कितें तोडगो काडला हे करपाचें सारकें ना। आमी CCTV कॅमेरा लायतले आनी बंदिस्त कोण आसल्यार तांकां आमी चालोव दितले अशें म्हणून सांगत आसा, पूण आजून पर्यंत तरी कांयच उसगांव पंचायत केलें ना। उसगांव पंचायत हे कचऱ्याचेर सोक्षमोक्ष लावपाक असमर्थ ठरल्या। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।